आमच्या गोंयान आज बायलां दादले तशे मेल्ले बॉडी सुद्दां सुरक्षीत ना. गोवा सरकाराचें जें काम चल्लां तें सामकें झिरो हेजेर आसा. विश्वजीत राणे आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा, तेणें फक्त लोकांक थंय कामाक दवरपाचें काम इतलें केलां. त्या हॉस्पिटलान स्कॅम आसा तेतूनय बी तेजो हात आसा. हेज्या पयलीं त्या हॉस्पिटलानसून कितलेशे तरी लोकांक त्रास जाल्ले आसा आनी येयल्ले आसा प्रेसाक, पूण कोणूय तेजेर हें करना. विश्वजीत राणे सुशेगाद वगैरे रावता. हांव पळयता म्हणटा फक्त सॉरी मागले म्हणून ती बॉडी काय तांकां मेळपाची ना. म्हाका सांगा तुमी, 25 वर्साची जावं 24 वर्साची ती बॉडी आनी 45 वर्साचे बॉडी, हेतून जमीन आसमानाचो फरक आसा. तरी सुद्दां जर तांकां तें कळना जाल्यार ते आंधळ्या लोकांक थंय कामाक तरी कित्याक दवरल्या? असल्या आंधळ्यांक जर थंय कामाक दवरल्या जाल्यार सगळें अशें जातलें. आज बॉडी गायब जाली, कितले फावटी अशें जाता. आमकां कितल्या कडसून रिपोर्ट सुद्दां आसा. प्रत्येक फावटी हे लोक अशेंच करता, ही बॉडी काडटा थंय घालता, ती बॉडी घालता हांगा घालता. अरे कितें चल्लां? कायलाटा हांगा 4 वर्सां उरले, 4-4.5 वर्सां उरले, ती बॉडी काय जाली ना. हो तो एकटो हो आसलेलो पळय, तो 2-2.5 वर्सां उरलो तो, ताका हांगासर काय जालें ना. बिस्मा आमचो आसलेलो फादर, ताका काय जालें ना. इतली वर्सां, 1.5 वर्सां 2-2 वर्सां बॉडी व्हरता. आनी ही भुरगीं हो बुच्चेडो जो आसा एका बॉडी व्हरपाचें कारण कितें आनी एका जळोवपाचें कारण कितें? तुमकां कोणें अधिकार दिला? त्या बापायक जर कोणें विचारलेलें की बाबा ह्या भुरग्याचे पार्ट्स आमकां जाय, एक किडनी दी रे तुज्या चेड्याची, अशें जर मागलेलें कुणीय दितलो आसलो. हांव म्हाज्या भुरग्याची दिवंक सोदतालें अशें जर जाल्लें जाल्यार. पूण हेंच्यांनी मारिनासतना हेंचे जे भितूंतल्यान स्कॅम चलता आनी हेतून विश्वजीत राणेक सगळें खबर आसा, बिनांक सगळें खबर आसा. तेंच्या आदारा शिवाय हें जावंक ना. आनी सस्पेंड केलें म्हणूनय मार्ग मोकळो जायना. तांकां सोमते घरा कडेन धाडपाचें, सोमते ब्लॅक लिस्टार मारपाचें, हांकां खंयच आनी जॉब दिवपाचें ना म्हणून. हलगर्जीपणां तेंची कितली. पुलिसांक ते लोक कितले त्रास करता. हांगासून बॉडी हाडली, थंयसून हाडली, कित्याक बॉडी हाडटा, हे हाडटा, तुमी हांगा कित्याक हाडूंक जाय, हे ते अशें सगळें विचारून क्वेश्चन करून त्रास करीत आसता. पुलीस कितें आपल्या घरची बॉडी हाडटा? विश्वजीत राणे बसलो आणि आपण मातशें चौकशी करता म्हटलें, चौकशी चालू आसा म्हटलें, सॉरी म्हटलें म्हणून प्रश्न जायना. एक भुरगो मरता आनी त्या भुरग्याची बॉडी आवय बापायक मेळना. कितलें दुख्ख जावप हे. आनी कोण तरी व्हरून ताका जळयता, कोण तरी व्हरून ताका जळयता आनी वयल्यान सांगता ही रात तुमच्या भुरग्याची. तांकां रायट कोणें दिलो? खरें म्हणून जाल्यार बॉडी जर जळयता सुद्दां जाल्यार मामलेदाराची चिठी आसता. मामलेदाराचे लेटर असलेले त्या बॉडी जळोवपाक. खंयची बॉडी जळोवपाक? कितलो नंबर आसलेलो तेजो? पुलीस आसलेलो, बॉडी जळयतना पुलिसूय बी आसतात थंय. हे सगळें असलेले ना. कित्याक ना? ही चौकशी कोण करना. हे ती व्हडले व्हडले मिशिनां थंय हाडून घातल्या, पण कांयच तेंचो उपयोग ना. त्या मिशिनांचो सुद्दां एक स्कॅम आसा. थंय कितले फावटी भुरगीं ना जातात. ब्लडाचें सांगता तुमकां. एखादी गरीब मनीस आसा, तिका जर रगत जाय, तुजी कोण आसा फॅमिलीत रगत दिवपाक काय म्हणून विचारता. आनी ते रगत दिवपाक हय आसा, आपय तुजे कितले लोक आसा तितल्यांक रगत दिवपाक आपय म्हणटा. 4-5 जाण येयलेले 5 जाणांचे रगत काडटा. आनी ओ पॉझिटिव्ह बी आसा जाल्यार मुद्दम सगळ्यांचे रगत काडटा. आनी त्या बायलेक बावडे मेळटा कितें? अर्दी बाटली रगत. रगताचे सुद्दां स्कॅम ते जाता. असल्या रितीनी आमचे मेडिकल आसा पळय हॉस्पिटल, हे अशा रितीनी थंयसर झगडे जाताले. लोकांक खुबशे लोक उलयना. कित्याक? लोकांक हे सगळें करून लोकांक टायम ना हे सगळें करपाक. म्हणूनच ह्या मिनिस्टरांक फावला. म्हाका जाय विश्वजीत राणे आपूण स्वता सुद्दां हे खातें आपल्या कडेन सांबाळूंक जायना म्हणून रिजायन जावपाक जाय. चल घरा कडेन. कित्याक तुका तुजे जे पळय तुवें वर्कर घेतल्या ते पयशे घेवन काम करूंक घेतल्या. तांकां पयशे तेंचे पयशे घेतल्या आनी म्हणून तांकां कामाक दवरल्या. ते सरळ सांगता आमी कितें फुकट लागले हांगा कामाक, आमचे पयशे दिल्या म्हणून. आनी अशा लोकांक फक्त सस्पेंड करून जायना, परत आनी खंयच तांकां कसलेंच काम मेळपाक जायना. आनी तूंय तेंच्या फुड्या घरा वच. विश्वजीत राणे एखाद्याचो भुरगो हें जाता, मरता, आनी मरपाक कोणाक केन्ना कितें जाय सांगूंक जायना. तेजे पार्ट्स पळय आहा, आमकां 102% हांव तुमकां सांगता, तेज्या प्रत्येक पार्टाचो हेंच्यांनी लिलाव केला. प्रत्येक पार्टाचो हेंच्यांनी लिलाव केला. आनी तो पार्ट तेंचें एक हॉस्पिटल आसा, तांकां प्रायवेट हॉस्पिटल आहा, त्या हॉस्पिटलान तेंचे तशेंच हें आसा, कनेक्शन आहा, थंय व्हरून तेंच्यांनी ते आनी कोणाक घातल्या. हे केलां तेंच्यांनी. म्हणूनच हे सगळे हे नाटक जे करता
आनी लोकांक दाखयतना फक्त सॉरी दाखयता, तेज्या फॅमिलीक मेळटा. कसली नाटकां ही? आनी कित्याक जाय ही नाटकां? तुजे कडेन बाबा खातें सांबाळना, तूं घरा कडेन वच. त्या डिडान तेकाय घरा कडेन धाड. एक रावंड केन्ना मारता त्या मोरगान ते लोक? एक रावंड केन्ना पळयना. तेंचें राज्य जावन गेला. थंयसर ज्या डॉक्टराची ती जी जबाबदारी आसा तो आसता थंय. कितली बॉडी येयली, कितली बॉडी गेली, कितलो नंबर घातलो, म्हाकाय तोच नंबर, ह्याकाय तो नंबर, चल्ला कितें? अरे मेल्या उपरांतूय आमी सुरक्षीत ना? असलें हें सरकार? आनी बिंदास सांगता ताका जळयलो म्हणून. तुमकां खंयची बॉडी जळोवपाक मामलेदाराची लेटर आसा? दाखया ती बॉडी जळोवपाक तुमच्या मामलेदाराची लेटर आसा म्हणून. पुलीस आसा तुमच्या वांगडा बॉडी जळयतना? खंय गेले? हे सगळे व्हिडिओ दाखया आमकां. दाखया सगळे. तेज्या आवय बापाचेर एक दुःख जाला, चेडो मेला म्हणून, आनी शेवटी तुमी तेंची बॉडी ना करता? कसले काळजाचे रे तुमी? कसल्या काळजाचे तुमी? तुमकां दुसऱ्याचे दुःख म्हणटा ते ना? असल्या मनशांक हेंकां खरें म्हणून जाल्यार त्या खुर्चेर सुद्दां बसपाचो अधिकार ना. वाज बाबा विश्वजीत राणे, खरें जर तुका मनानसून दिसता गोंयकारांक लागून तूं कितें करतलो जाल्यार तूं घराच गेल्लो चड बरो. तुजी ती नाटकां पळय चलयल्या तुवें गरिबांक चूस करपाचो आनी खून चूस जळोवचें काम जें तूं करता तें सोडून दी. तुज्या हॉस्पिटलान जे रॅकेट चलता आमकां सगळें खबर आहा. डॉक्टर 3 म्हयनो गेलो, तुजो तेचेर आन्सर ना. आरटीआय मागता, तुजे तेचेर आन्सर ना. तुजे ऑफिसर काय आन्सर दिना. हे म्हाजे कडेन ना, ते म्हाजे कडेन ना म्हणून सांगता. कितें चल्ला? तुज्या हॉस्पिटलांतसून बॉडी गायब जाता, तुजे कडेन आन्सर ना. कित्याक जाय तुका हे खातें? कितें करपाक जाय तुका हे खातें? लोकांच्या पोटचो भुरगो गोळा तेंचो ना केलो तुवें. पोटचो गोळो तुवें ना केलो. तो मेल्या उपरांत तरी यांक मारून रडपाक तुवें कोणाक दवरलें ना. मागीर फायदो कितें तुजो? तूं कितें म्हणूंक सोदता? फक्त सस्पेंड केलो आनी तेन्ना तूं सॉरी मागली, तेज्या फॅमिलीक मेळ्ळें म्हणून जायना. हॉस्पिटलान खुबश्यो बारीक बारीक गजाली जाता. भुरगे ना जाता थंयसर. कोणें विचारला की बाबडी गरी रडटा थंयसर ना जाता. रडटा कसले विचारता चौकशी. आमी विचारून गेले जाल्यार ना चौकशी चालू आसा. आसले भुरगे हांगा कोणी घेवन गेले आमकां खबर ना. अरे हॉस्पिटलान तुमी नर्शी घेतलेले, हांगा डॉक्टर आसा, लेबर सेक्युरिटी गार्ड घेतल्या तुमी, सामके भरले सेक्युरिटी गार्ड. नाटकां आसा तितले तुमी सेक्युरिटी गार्ड भरले. कांयच पसून कोण कितें व्हरता कळना. आनी ही बॉडी ना जाता. तेंच्यांनी खरें म्हणून जाल्यार न्ही सगळ्या लोकांक रिपोर्ट सांगपाक जाय. म्हाजें एकूच मत आसा, विश्वजीत राणे बाब तूं घरा वच. तुका हे खातें सांबाळूंक जमना. कित्याक जे लोकांक तुवें थंय कामाक घेतल्या ते पयशांनी घेतल्या, फुकट घेवंक ना. म्हणून ते बिंदास नाका ती कामां करता, नाका ती कामां करता. अरे तेज्या बापायक जर सांगलेलें बाबा तुजी किडनी भुरग्याक, तुजो यूथ भुरगो सामको यंग भुरगे मेला, तुजी ही किडनी भुरग्याची कोणाक दिवपाक जाय, तूं दान करपाक तयार आसा? जर बापाक भुटलेले बापूय सहज दितलो आसलो, म्हणटलो आसलो घे बाबा म्हाज्या भुरग्याची किडनी घेवन कोण तरी जगतलो म्हणून. पण तुमी असो घाव घालता तेंचे. गोवा गव्हर्मेंटाचो सरकार लोकांचेर अशे घात घालता. गोंयकारांचेर घात घालूंक लागले तुमी. तुमकां मनीसपण उरोंक ना. तुमी जळोवचें काम बेस्ट पैकी उडयता. खून चुसने का काम ये सरकार कर रही है. एका लागून चलो भाई घर चलो वापस जाओ. लोकांनी चिंतपाक जाय एका लागून. आज बरी सुरक्षीत ना, बायलां सुरक्षीत ना, दादले सुरक्षीत ना, भुरगीं सुरक्षीत ना. कितें आसा ह्या गव्हर्मेंटा कडेन सुरक्षीत? तेंचे मिनिस्टर सुरक्षीत ना, तेंचो आमदार फाटल्या दिसांनी सुरक्षीत नासलो, तेका सुद्दां व्हरून बडयल्लो. मागीर कितें उरलें?